नमस्कार. आयच्या डिबेटात तुमकां सगळ्याक येवकार. कोंकणीन एक म्हण आसा, सवाय खाण पोटफुगे म्हणून. जर सवाय खाण पोटफुगे जाल्यार फुकट खाण कितें? आयचो आमचो विशय आहा की सरकार आसूं किंवा राजकीय पक्ष आसूं, प्रत्येक मनीस येता आनी सांगता की आमी तुमकां हें फुकट दितले तें फुकट दितले. हें फुकट खरेंच आमचे खातीर, जनते खातीर बऱ्याचें काय वायटाचें हो विशय. तर स्पेशल रेफरन्स आसा तो सद्या जो फेरीबोटीचो वाद जालो, सरकारान नोटिफिकेशन इश्यू केलें आनी मागीर फाटीं घेतलें. ताजे 4 मानेस्त आसा म्हजे बरोबर. पयले आसात भारतीय जनता पक्षाचे फुडारी आनी तांचे स्पोक्सपर्सन एडवोकेट यतीश नायक. दुसरे आसात रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे स्पोक्सपर्सन आनी तांचे फुडारी अजय खोलकार. तिसरे आसात आम आदमी पार्टीचे फुडारी आनी तांचे स्पोक्सपर्सन रामराव वाघ. आनी चवथे आसात काँग्रेसीचे स्पोक्सपर्सन आनी तांचे फुडारी तुलियो डिसोजा. तुलियो बाबा, तुमचे कडच्यान सुरवात करता की त्या आंदोलना भितर फेरीबोटीची फेर लावपाच्या तुमचो पक्षूय आशिल्लो. पण प्रश्न हांव फक्त त्या फेरीबोटीचो म्हूण पळयना, एक मानसिकता तयार जाल्या, मेंटॅलिटी तयार जाल्या की फुकट जितले दिता तितले लोक चड मत मारतात म्हणून, आनी हें फुकट परवडपा सारकें काय म्हूण. पळय, आय एप्रिशिएट द फॅक्ट दॅट यू आर नॉट लुकींग एट दॅट फेरी फुकट दिवप ओ ना दिवप. देर इज अ बिगर, हितून व्हडलो विशय कितें आसा. व्हडलो विशय असो आसा की सरकाराची निती हितून कितें आसा. देर शूड बी अ पब्लीक पॉलिसी ऑफ द गव्हर्मेंट नाव इन टर्म्स ऑफ द पब्लीक ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टम. ना हे फुकट दिवप ना दिवप इज अ व्हेरी मायोपीक वे ऑफ लुकींग एट इट. वॉट आय एम सेईंग इज, सरकारान आज गोंया पब्लीक ट्रान्सपोर्टाच्या खातीर कितें केलां. वी आर गेटिंग an overload of traffic due to the increasing number of vehicles. Public is left with no option but to go and buy a two-wheeler or buy a four-wheeler to help himself and his family to tide over this difficulty. सरकारान अजून पब्लीक ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टमाचेर कांयच तांची नीती ना, तांची पॉलिसी ना आनी कांयच तांचें हेजेर म्हणणें ना. It is said that one public transport system, that is the inland waterways, that is functioning properly and people are using out of necessity and compulsion to connect them from the islands to the respective cities or to the mainland. ती सुद्दां आतां लोकांक तांकां चार्ज करून तांचे मुखार आनीक समस्या हाडून सरकारान कितें येवचेलां ताचेर कांयच ना. इट इज ऑल अ नी जर्क रिएक्शन. कित्याक नाव वील गो बॅक, कित्याक सरकार अशें करता. आय फील दॅट द गव्हर्मेंट इज टोटली इन अ कन्फ्युज्ड स्टेट. गव्हर्मेंटा मुखार कसलीच पॉलिसी ना, नीती ना आनी कांयच ना. Why? Let me tell you. No. Why I'm saying government is having no budget at all. The government is gone bankrupt. You look at the figures. We are having roughly a 20,000 crore budget of the state, of which roughly 16 to 17,000 is the revenue and maybe 3,000 is the deficit. And the state is looking, or rather with a very sad, the 30,000 crore deficit loan is looming large on the state's economic horizon. How do you आणि आज सरकाराकडे कांयच पयशे ना. आणि आमचो माननीय PWD मिनिस्टर ताणें 2-3 दीस जाले एक स्टेटमेंट केलो. कितें स्टेटमेंट केलो की आमचे 90 crores कितें बजेट आशिल्लें तें काबार आनी आमकां आतां आनी कसलेच रस्त्याची दुरुस्ती करपाची ना. I am quoting from the government statements on this matter. So when government is gone bankrupt, there is no other way that the government can run except burdening the people and spoiling further the public transportation system. अजय बाब, तुम्ही कशें पळयतात? कारण एक आसा की देर इज अ लार्जर इश्यू. द लार्जर इश्यू इज अ फ्रीबीज. कितें म्हूण लोकांक फुकट दिवप आनी कितें म्हूण लोकांनी किंवा मतदारांनी फुकट एक्सपेक्ट करप. हे 10 दीस ते चल्ले, स्पेशली ते फेरी बोटीक लागून.
आनी आमी ते एक्चुली प्रेस घेवन आनी प्रोटेस्ट करून ते समरायज केल्ले आनी ते सांगपाची गरज आसा कित्याक जे स्टेटमेंट पयलीं मिनिस्टरान दिल्ले R&D मिनिस्टरान की पयलीं कॅबिनेट रावन तेणी दिले मागीर सांजचो रस्त्यार रावन दिले मागीर परत आनी एकदां दिले मागीर परत एकदां सो वेगळी वेगळी स्टेटमेंट्स तेणी दिली तितून तेणी 2-3 उतरांतले रेवन्यू जनरेट जावपाक जाय आमकां आनी बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवपाक जाय म्हणून आमी हे ते चार्जीस करता म्हणून सो ताका आमी सांगूंक सोदता की आमी हे जे एनालिसीस केले खरेंच सरकाराक गरज आहा काय रेवन्यू फ्रॉम दीस डिपार्टमेंट ते आमी एनालिसीस केले सो अरावंड 74 lakhs कितें टिकेट चार्जीस ऑन एवरेज लास्ट 5 वर्सांची फिगर्स पळोवंक गेल्यार 74 lakhs मेळटाले आनी 10 रुपया ती एक्झिस्टींग 15 रुपया एक्झिस्टींग रेट आहा फोर व्हिलरची ती आतां जर एनहान्स करून ते 10 ते 40 केले ते आनी तशें कॅल्क्युलेशन केल्यार ते अरावंड 2 ते 3 कोटी जाता आमच्या कॅल्क्युलेशना प्रमाणे आनी ते मागीर मिनिस्टरान सांगलें की ते 4 कोटी जाता म्हणून ते वर्साक 4 कोटी जातले मागीर आमी पळयलें की R&D डिपार्टमेंटा कडेन ऑलरेडी कितलो पयसो सरकार दिता जे बड्याचे सरकार तिजोरीसून डिपार्टमेंटाक कितलो पयसो ते शॉकिंग फिगर्स आमकां मेळ्ळे आमी सॅम्पल सायज घेतलो लास्ट 6 वर्सांचो 16-17 ते 2021-22 37 crores 16-17 मेळटा आनी 34 crores युटिलायज जाता म्हणजे बॅलन्स उरता 3 crore अशें तूं पळोवंक गेल्यार 17-18 48 crores तांकां अलॉट जाता अनयुटिलायज उरता 46 crores म्हणजे उरता कितले 2.9 crores आनी फुडें वयतना तेन्ना शॉकिंग फिगर्स मेळटा लास्ट 2 years 20-21 49 crores मेळटा म्हणजे फंड अलोकेट जाता आनी युटिलायज कितले जाता 40 crores म्हणजे शॉर्टफॉल कितलो उरता म्हणजे अनयुटिलायज 9.6 crores आनी 21-22 49 crores तेंचे कडेन मेळटा सरकार दिता 44 crores युटिलायज करता आनी अनयुटिलायज उरता 5.1 crores असो तूं एवरेज घेत जाल्यार 5.4 crores इज अनयुटिलायज उरता डिपार्टमेंटा कडेन ऑलरेडी तो आसा डिपार्टमेंटा कडेन आनी हो फंड तो कित्याक करता यूथ सॅलरी करपाक मेंटेनन्स हे ते सगळें जालें तितून आनी तुका मेळटलो कितें एनहान्स करून तुका मेळटलो कितलो अरावंड आमच्या कॅल्क्युलेशन 2 ते 3 कोटी आनी तो मिनिस्टरी म्हणटा 3 ते 4 कोटी मेळटले मग तुका वार्षिक 5.4 crores एवरेज उरता आनी जे म्हणटा मागीर दुसरो म्हणल्यार तो कॅपिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर तो म्हणपाक लागलो कॅपिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी जर अंदूचें बजेट पळयलें जाल्यार हांवें मुद्दम हाडलां हें अंदूचें बजेट तेजे रेवन्यू त्यांनी बजेट केला रेवन्यू बजेट म्हणल्यार तेजे सॅलरी सगळे येयले मेंटेनन्स ते येयले त्यांनी 67 crores केला आनी कॅपिटल लागला त्यांनी 0 म्हणजे तो आतां कितें रो हाडटलो ना आनी कितें नेव फेरीबोट हाडटलो तेजें प्रोविजनूच ना बजेटान आनी जर एस्टिमेट्स कितलो मेळटलो म्हणटा पळय तो तेजे रेवन्यू एस्टिमेटानूय तेणी कांयच बरयलेलें ना म्हणजे जे आतां जे बजेट जाल्ले आसले जे आतां हालीं जाला ते तितून कांय प्रोविजनूच ना कित्याक सरकाराचें मिसमॅनेजमेंट आसा तुम्ही म्हणटात की हो फ्रीबीसाचो इशू न्ही हो मिसमॅनेजमेंटचो इशू आनी ऑलरेडी तुमचे कडेन आसा आनी शॉकिंग फुडें वयता जे डिपार्टमेंट जालेच न्हू डिपार्टमेंट जाले सरकाराचो बजेट कितलो आसा हो आतां सीएचे कितें म्हणटा 21-22 आमी तुमकां सांगता 22 सीएचे की 23 अकाउंट्स अजून जावंक ना ओके सो ओरिजिनल बजेट आसलो 22 की 25,000 कोटी मागीर सप्लिमेंटरी ते कमी पडटा म्हणजे सप्लिमेंटरी घेतले 1,690 कोटी आनीक सो टोटल बजेट जालो अरावंड 26,000 कोटी आनी तितूंतले 26,000 कोटींतले एक्सपेंडिचर कितलो केलो 19,654 म्हणजे अरावंड 19,000 कोटी एक्सपेंडिचर केलं आणि म्हणजे सेव्हिंग्स सरकार कडेन तेन्ना सेव्हिंग्स कितले उरले आणि ते मागीर सेव्हिंग्स कितें जाता सेव्हिंग्स कित्याक तू असं अज्यूम करता की सरकारा कडेन 26,000 कोटी आयले म्हणून ना 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 तशें ना 7,000 कोटी सेव्हिंग्स उरले आणि ते मागीर सरेंडर केले आणि तेच पयशे तितूरले 7,000 येतले 100 कोटी R&D दी असले मरे सगळे येतले असले मरे तुमकडे इतली बीग कित्याक लागला फॉर यू दिस इज नॉट एन इश्यू ऑफ फ्रीबीज दिस इज एन इश्यू ऑफ मिसमॅनेजमेंट रामराव बाब हो फ्रीबीसाचो इश्यू आहा तुमचे सरकार तर हातूंत भितर सारके आमी मास्टर म्हणपाक शकतात तुम्ही तर लायटूय फुकट दिता म्हणटात उदकूय फुकट दिता म्हणटात हे फुकट दिवप म्हणा हा ताका मर्यादा कितें सी मर्यादा आतां पळय तुवें जी फ्रीबीज वा रेवडी अशी म्हणटा म्हणजे नॉर्थाक तांणी एकदा हो शब्द वापरलो रेवडी रेवडी हय सो ज्यो गोश्टी सरकाराची दोन एक हें आसतात काम करपाची एक सर्वीस जी आसा ती लोकांक दिवपाक जाय आनी दुसऱ्यो बाकीच्यो ज्यो कितें आसा तितून प्रॉफीट पळोवपाचो ह्यो ज्यो सर्वीस एसेन्शियल सर्विसीस तातूंत एक्चुली प्रॉफीट पळोवपाचें ना हेल्थ आनी ह्यो सगळ्यो गोश्टी ट्रान्सपोर्ट उदक हे आनी जेन्ना इवन तुवें जशें म्हटलें की आमचें सरकार खूब गोश्टी फुकट दिता हय ताणें ते बारीक स्टडी केले आनी ताजे वयल्यान सी ते कशें परवडटा लोकांक ह्यो गोश्टी एसेन्शियल आमी दिवन रेवेन्यू दुसरे भशेन खंयच्यान तरी जनरेट करून ते सगळे मॅनेज करपाक जाता सो फायनान्शियल मॅनेजमेंट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट जी प्रुडन्स म्हणटा फायनान्शियल प्रुडन्स म्हणटा ती दॅट इज इम्पॉर्टंट दुसरे रेवेन्यू कॅन बी जनरेटेड थोडे फावटी एक्सपेन्स कॅन बी कंट्रोल्ड
आता ह्या डिपार्टमेंटान R&D डिपार्टमेंटान जर तुम्ही पळयत जाल्यार थंय लिकेजीस खूब आसात. आता कितलेशेच ते सगळो मिसमॅनेजमेंट जाता थंय. हय त्या पेक्षा जर ते लिकेजीस पंप अप केली आणि एक्सपेंडिचर कंट्रोल केलो आणि डोंट फोकस ऑन गेटिंग प्रॉफिट, कित्याक ते एक 40-50 लाख म्हाका दिसता फाटले फावट कितें आयल्या, ताजे पयलीं खूब येताले. आणि आतां जर गाडयांचेर म्हणजे टू व्हिलराचेर करून व्हडलो कांय येना कंपेर्ड टू 44+ एक्सपेंडिचर एक 4 crore जर तुमकां आयले जाल्यार इट इज नॉट अ हें न्ही. सो प्रॉब्लेम कितें आसा, यू फर्स्ट बेटर मॅनेज युअर एक्सपेन्सीस. आणि ह्यो ज्यो सर्विस आसा लोकांक, कित्याक लोकांचो हक्क आसा तो, ह्यो गोश्टी उदक, लायट, रस्ते, ह्यो सगळ्यो गोश्टी, हेल्थ, एज्युकेशन, ह्यो गोश्टी ज्यो आसात त्यो लोकांक एक्चुअली फुकट मेळपाक जाय म्हणटा फुकट तुमी. मेळपाक जाय. हय, तुम्ही इट इज अ म्हणटा फुकट मेळूंकच रायट, जाय. इट हॅज टू बी गिवन दॅट वे. आणि कित्याक इट इज गव्हर्मेंट फेलियर. आता ही फेरीबोटीची म्हणटू थंय जर पूल ना, आय एम नॉट ब्लेमिंग पर्टिक्युलर एट दिस पर्टिक्युलर गव्हर्मेंट, पण इतकी वर्सां ते पुलाचें काम रखडलां. आता 10 वर्सां चोडणेच्या सारक्या जाग्यार लँड एक्विजिशनाचो इशू अजून सॉर्ट आउट जायना. सो त्या लोकांक पयर हांव त्या फेरीबोटीन गेला, ते मिटींग आशिल्ली थंय चोडणेकाराचो आवाज 6:30 जर तूं त्या म्हणजे एज अ पेडेस्ट्रियन हांवें गाडी ह्या सायडीन चलयन गेलो, थंय पांय दवरपा जागो नासता त्या फेरीबोटी. आनी 6 फेरीबोटी वर इन फोर्स. ते लोक बाडे टू व्हिलर भितर सरता, तांकां टर्न सुद्दां जावपाक मेळना. इतक्यो थंय अरावंड 60 टू व्हिलर आनी 7-8 गाडयो आनी पेडेस्ट्रियन एक 7-8. ह्या अशा परिस्थितीन लोक कशे थंय ट्रॅव्हल करता आनी तुमी तेंचेर परत तो भुर्दंड बसयतात. एडिशनल आनीक तांकां एक हें ती टिकेटी काडपाक सुद्दां त्या टीसीक थंय टायम मेळपाना. आणि दुसरी गोश्ट म्हटल्यार हे सगळें कित्याक आयलें, इट इज नॉट अ इलेक्शन इशू रायट नाव. इट वॉज जी तुम्ही रो फेरीबोट म्हणटा ती आता एक 10 कोटीचे प्रपोजल गव्हर्मेंटान ऑलरेडी टेंडर केला. आणि ते इट इज लायक अ प्रायवेट ऑपरेटर हू विल बी रनिंग दीस सर्विसीस. आता चोडणेच्या हितून मार्गार 2 आणि थंय ताका मागीर अडचण जावं जायना टिकेटीचे पयशे घेवपाक, म्हणून हे पयलींच व्यवस्था करताले. ओके यतीश बाब, 2-3 मुद्दे आहेत. पहिलो मुद्दो हा जो तुलियो बाबान काढलो की दिस इज अ निजक रिएक्शन. तुमचे पॉलिसीत ना, तुम्ही इश्यू करतात फाटी घेतात. अजय बाबान तर रेव्हेन्यूज दाखयलं की तुमकां गरज किती ह्या करपाची. रामराव बाबान एक केलं की फुडली कित तरी प्लॅनिंग करून तुम्ही आता सावन सुरवात करतात म्हणून. हाऊ डू यू रिस्पॉन्ड टू ऑल दीज एलिगेशन्स? नंबर 1 विथ रिस्पेक्ट टू अगेन फ्रीबीज मर्यादा कितें? तुजो क्वेश्चन जनरल आसा. थोड्यांनी तो प्रयत्न केलो फेरीबोटीचेरूच उलोवपाचें, पूण आय विल जस्ट पॉयंट आउट टू यू. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर मोदीजी हांचो एक मिशन स्टेटमेंट आसा की सेवा, सुशासन आणि गरीब कल्याण. आणि त्याच दृश्टींतल्यान केंद्र सरकाराचें काम चालू आसा. गोंयान त्याच हाचेर आमचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी अंत्योदय तत्वाचेर प्रत्येक सरकाराची स्कीम, प्रत्येक सरकाराचें डिसिशन हे अंत्योदय तत्वाचेर आधारीत केलां. म्हणजे द लास्ट पर्सन in the state, in the remotest part of the state should be benefited out of governmental decision and governmental action. आता हांव हें कित्याक म्हणटा, प्रत्येक गोष्ट पॉप्युलिजम हें तें तशें नासता. थोड्यो गोश्टी कश्यो आसता, एम्पावरमेंट करप, एम्पावरींग पीपल, एम्पावरींग वुमन, एम्पावरींग यूथ, इम्प्रूविंग द लायफ ऑफ पीपल, पॉवर्टी एमिलियोरेशन प्रोग्राम्स, ह्यो सगळ्यो स्किमी आणि प्रोग्राम्स आसा पळय, ह्यो सरकाराची जबाबदारी आसता. आणि एम्पावरमेंट करपा खातीर त्या त्या घटकांक त्या त्या तरेचे मेजर्स आणि त्या त्या तरेचे बेनिफिट्स दिवप हे सशक्तीकरणाचो पार्ट. आता वेन आय स्पीक दीस, हांव कित्याक तुका स्पेसिफिकली सांगता, हांव काँग्रेसीचो आमचो इश्ट कितें उलयलें तें आयकलें. कशें आसता, विवेकहीन पद्दतीन पयशांचो इबाड करप हें थोड्या पक्षांक बेस बरें खबर आहा. भारतीय जनता पार्टी तें करिना. भारतीय जनता पार्टी ज्यो स्किमी काडटा, ज्यो मेजर्स काडटा, ज्यो इनिशिएटिव्स काडटा, ते वेलफेअर मॉडेलांतल्यान आसा. हातूंत डिस्टिंक्शन आसा. आनी हांव हें कित्याक म्हणटा, कर्नाटकान पळया तुमी, तो बँकरप्ट म्हणून उलयलो म्हणून सांगता तुका हांव गोंय सरकाराच्या संदर्भात. कर्नाटका हातून सरकारान 27 जुलय 2023 तांचो उपमुख्यमंत्री DK शिवकुमारान स्टेटमेंट केलो की ते कितें गॅरंटी म्हणून कितें तरी एक हायस दाखयला लोकांक. आनी तातूंतल्यान सांगलें ताणें की आतां आमचे कडेन पयशे डिवेलॉपमेंटाक ना म्हणून कॉन्स्टिट्युएन्सीन. हाका म्हणटात बँकरप्ट. हो तो कर्नाटकान जे कितें उपमुख्यमंत्री उलयला ताका म्हणटात बँकरप्ट. तुका आनी एक सांगता हांव तुका कितें आसा तें तुका सारकें डेट दिवन सांगता. तांचो केंद्रीय मंत्री आशिल्लो इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर मनीश तिवारी.
ताणें 31 मे 2014 म्हणजे सरकार डेमीट जाता तशें तेन्ना मनमोहन सिंग सरकार जेन्ना डेमीट जातालें तेन्ना ताणें एक स्टेटमेंट केलो की मनमोहन सिंग कंटिन्यूड पॉप्युलिझम डिस्पायट अ नोज डायव्हिंग इकॉनॉमी. म्हणजे कितें हातूंत दोन गोश्टी येता की तांच्या कार्यकाळान ह्यो नोज डायव्हिंग इकॉनॉमी घडली. म्हणजे एट द एंड ऑफ 10 years तूं सांगता की नोज डायव्हिंग इकॉनॉमी जाली म्हणून आनी मागीर तूं सांगता की पॉप्युलिझम कंटिन्यू. म्हणून हांव तुका कित्याक म्हणटा की वेन इट कम्स टू बीजेपी वी आर टेकिंग डिसिशन्स, गव्हर्नमेंट इज टेकिंग डिसिशन्स ऑन वेलफेअर मॉडेल. दुसरो कोण तरी करता तेन्ना तुम्ही ताका रेवडी मॉडेल म्हणटा, तुम्ही करता तेन्ना तुम्ही ताका वेलफेअर मॉडेल म्हणटा. ना तुझे सारखें ना ही गोष्ट. कित्याक तुका सांगता जी गोष्ट विवेकहीन पद्दतीन पयशांचो इबाड घडोवपा खातीर घडयता ताका विवेकहीन म्हणचेच पडटलें. बरें. आणि जी गोष्ट रेव्हेन्यू मॉबिलायझेशन करून रेव्हेन्यू मॉबिलायझेशनाचे प्रावधान करून बजेट हातून इन्कॉर्पोरेट करून जी करता ती वेलफेअर मेजर म्हणटा. तुलियो बाब रिस्पॉन्ड टू दॅट. तुमचो तो ते म्हणटात की तुम्ही जेन्ना करता तुम्ही विचार व्हडलो करना, तुम्ही जस्ट खर्च करतात आनी तुगेले तिजोरी रिकामी करता. पळय म्हाका एक खरेंच एक व्हेरी फनी लागता की आमचे बीजेपीचे लोक 10-15 वर्साची वस्तू आता काडटा वेन दे आर अनेबल टू डिफेंड वॉट हॅज हॅपन्ड इन द लास्ट 10 years. द लास्ट 10 years इज रायट इन फ्रंट ऑफ द पीपल. आणि समजुया की कसले तरी गव्हर्मेंटाचे कमी पडली म्हणून लोकांनी बीजेपी काडली की तुम्ही काय ताचेर काय इम्प्रूवमेंट करूंक पावले ना आनी हेजेर तुमकां कांयच उलोवपाक मेळना म्हणून परत त्या 10-15 वर्साच्यो वस्तू लोकां मुखार हाडप आनी ह्या डिबेटीचो टायम एक्चुअली वेस्ट करप हे कशें करपाचें तें तांकां विचारपाचें. दुसरें, वी हॅव actual factual statements that Goa government has borrowed over 40% of the maximum limit of 23-24. And why this has happened? The state's borrowing limit is rupees 3,500 crores for this financial year, and money borrowed since the official concerned has said since there was no much revenue generation and the state didn't want to stop some projects. Now when the state, this is now not 15 years, not even 15 days, this is a statement of last 2 days, because we are living not in the past, we are living in the present, and only when we live in the present and analyze the present ताचेर तरी कितें कारवाई करूंक शकता ना. प्रत्येक तुम्ही जेन्ना पावरां येतात तेव्हाही बीजेपी आसूं किंवा काँग्रेस आसूं तुमकां इवन मॅनिफेस्टो भितर तुमच्या फ्रीबीज आफ्टर फ्रीबीज तुम्ही अनाउन्स करता आणि मागीर तुम्ही ओपोजिशना वतकीर रुलिंगाचे फायनान्शियल प्रुडन्स क्वेश्चन करता. ना तशें न्ही प्रमोद बाब. पळय आतां यतीशान कितें सांगलें की कर्नाटका वी आर टॉकिंग अबाउट गोवा, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट 10 years बॅक. लेट अस टॉक अबाउट गोवा अँड वॉट इज हॅपनिंग इन द प्रेझेंट. गोंया खातीर बीजेपीन अनाउन्स केल्लें की द पेट्रोल वील बी कॅप्ड एट 60 rupees. ते खंय पावलें. दुसरें, there will be an unemployment dole of 3,000 rupees for educated unemployed. तुम्ही दी म्हणटा ना दी म्हणटा because they have promised 50,000 jobs. 50,000 jobs, and if you all cannot make the jobs, that means government has seriously failed. Okay. House tax was to be abolished. What has happened to that house tax? Now you are asking this government to give more freebies. No, I am talking what they have promised. Okay. They have promised in their manifesto. I am reading from the text manifesto of the BJP government. Okay. Then recently they promised there will be one free gas cylinder. आता खंय पावले सगळे. तेच म्हणता हे खंय पावले सगळे. Whether the government's agenda is neither development oriented nor social sector driven nor it is growth oriented budget. Okay. ह्या हाजेर खंय पावले सगळे हो जो तुलियो बाबाचो डायलॉग आसा तेच घेवन हांव मुखार येता. अजय बाब, तुम्ही एक गजाल मान्य करतात, एकदा फायनली कित तरी फुकट दिले ताका मागीर ते फायनान्शियल ऑर इकॉनॉमीक प्रुडन्स आसूं किंवा नासूं तुम्ही सुद्दां फाल्यां सांगपाक शकतात की आमी हे काडून घेतले म्हण. ही वस्तुस्थिती न्ही अजय बाब.
ना कितें आसता हांव परत लिंक तेका हेकाच करता जे आतां 10 दिसां पयलीं जाला आतां फ्री म्हणटा आमी फेरी जे सर्वीस आहा ती फ्री न्हू कित्याक ती फ्रॉम मेनलँड टू आयलँडाक ती कनेक्ट करता ओके आनी इट इज लायफ लायन कशी आमची गोंयची ती आनी युनीक अशी एक सर्वीस फाल्यां तो रस्त्यार चलपाकूय आमकां हे पयशे लायतलो श्वास घेवपाक तो ऑक्सिजन फुकट घेवन श्वास घेवपाकूय तूं पयशे लाय तशें ना न्हू तें तशें ना आनी रोड टॅक्स आमी ऑलरेडी भरता जाल्यार तुमी सर्वीस ही दिवपाक जाय आनी गरीबाचें कल्याण म्हणलें मोदीचें बीन गरीबाचें कल्याण गरीबाकातलं फोंडान आमकां हे BJP सरकारान कशें फोंडान खातीर तुका सांगता ओके ते म्हटले की अंत्योदय विश्वकर्मा स्किमीचे आतां लॉन्च कितें तरी प्रोग्राम जालो ओके पयर ते एक हॅलो गोंयकारान CMान हे म्हयन्यान सांगलें की विश्वकर्मा स्किमीच्या अंडर ट्रेनिंग दितगीर जे ट्रेनिंग करतले एप्रेंटिसशीप भुरगे करतले तेंचे कडसून अमावंट तेंचे अकाउंट आमी अमावंट तो डेबीट करतले म्हणून सांगलें तेणी अकाउंट अमावंट असेल तर क्रेडीट जावपाक तेंचे कडसून क्रेडीट तेंच्या अकाउंट क्रेडीट आनी तेणे उतर डेबीट उतर घेतलें म्हणजे आमचे CMाक जो कॉमर्स ग्रॅज्युएट न्हू हांव मानता मात तेका फायनान्स मिनिस्टर तेकाच खबर ना कितें तें डेबीट क्रेडीट जाल्यार आमी सुभाष भाऊक आमकां कशें कळटलें की रेवन्यू जनरेशन कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर कितें कॅपिटल जनरेशन कशें करता तें कशें कळटलें आनी अंत्योदय तत्वाचें आमी उलयता पळय R&D डिपार्टमेंट इज नॉट अ प्रायवेट लिमिटेड कंपनी इट इज नॉट अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशीप इट इज नॉट ऑल्सो नायदर इट इज अ कॉर्पोरेशन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी न्हू ती हे गरिबांच्या बोल्सांचेर तुमी अन्याय करनाका की तोच पयसो जर आयज भुरगो तो दिवाळीक फुलां हाडटलो आसलो तो आकाश दिवो हाडटलो आसलो तो कितें आनी स्वीट्स हाडटलो आसलो आपले इन्स्टॉलमेंट करता तेजेर तुमी तेजे गरिबांचेर अत्याचार कित्याक करता आनी हे कसले गरीब कडल्यान रामराव बाब तुम्ही तर अशी काय रेवडी किंवा हे म्हणपाक शकनात तुम्ही वेल्यान म्हाका दिसता ह्या गजालीचेर BJP गव्हर्मेंटाक सपोर्ट करतले फुकट जर दिता जाल्यार दिवप कित्याक दिवप न्ही अशें फुकट म्हणजे पळय सगळ्यो पॉलिटिकल पार्टी ज्यो आतां इलेक्शनाच्या दृश्टीन जर म्हणत जाल्यार देर इज अ मॅनिफेस्टो त्या मॅनिफेस्टोन जे पयलीं जशे एक हे आसताले एक विधायक कितें कितें क्लॉजीस आसताली एक ट्रेंड जालो केन्ना एक 2 रुपया तांदूळ आनी कितें अशें करून करून आज अशी परिस्थिती दिसता की आमकां भारतान आजुनूय आमी गरीबूच आसा काय कितें आतां पयरूच प्रायम मिनिस्टरान ती अंत्योदय अन्न योजना कितें ती 5 वर्सां एक्सटेंड केली 80 कोटी लोकांक बेनिफीट आयज भारताची लोकसंख्येन 80 कोटी लोक जर आजुनूय जर आमी वी आर नॉट एबल टू अफोर्ड जाल्यार ह्या 10 वर्सां कितें विकास जाला हो प्रश्न सो हांवें जशें परत म्हटलें की ज्यो गोश्टी आमी वळखूं जाय की लोकांचेर भार पडपा जायना ज्यो गोश्टी आयज लोकां आतां जसो अजय म्हणटा आयज कोणी भुरगो भायर सरतना आपल्या कडेन कितले पयशे आसा पेट्रोलाक पयशे आसा काय ना बाकीचे कित्याक पयशे आसा काय ना तितून परत ते फेरीचें जर कटकट प्लस ते पास वचून घे ते मागीर परत व्हेरीफाय कर ह्यो गोश्टी आमी लोकांक पिट्टा कित्याक अंत्योदय जेन्ना म्हणटा तेन्ना एक लास्ट लायनीन मनीस आशिल्लो ताका सुद्दां सगळे सर्विसीस सारक्यो मेळ जाय ही विश्वकर्मा योजनाचे आनी थोड्या दिसांनी कळटलें कितें जाता तें म्हणजे इतके किचकट योजना तुमी करता कित्याक त्यो म्हाका कळना आतां विवेकहीन जशें म्हटलें बाब यतीश बाबा विवेकहीन जेन्ना आतां आमी आतां एक सादें बारीक लोकांक लागून आमी फेरी बोट सेवा तुमी आतां ती पयशे लावनाका अशी मागणी केली फाटल्या दिसांनी कसिनोचेर GST वाडयलो आमचो गोंयचो मिनिस्टर रोखडोच दिल्लीक धांवलो तें विवेकाचें काम आसा काय कितें म्हणजे तांचे कडच्यान जेन्ना आमी टॅक्स कमी करपाक सोदता हे विवेकाचें तांच्या कडच्यान पयशे घेनाका म्हणटा आतां हांव तेंचे कडेन पयशे घेवनाका म्हणना पूण तुमी कोणा खातीर चलयता सद्या परिस्थिती सरकार कोणा खातीर चलता गरीबा कडच्यान पयशे घेनाका श्रीमंता कडच्यान पयशे घेनाका बारीक लोकां खातीर काय हे असले लोकां खातीर चलता सरकार कोणाचे बरें करपाक चलता हो प्रश्न आसा यतीश बाब दोन्ही मुद्दे एक म्हळ्यार तुलियो बाब म्हणटात की तुमी गोंय सोडून खंय भारतभर वचून येतात परत दुसरो रामरावान बरो मुद्दो काडलो की ते म्हणटात की तुमी ते बारीक 2 व्हिलराचेर तिकेट घालतात आनी कॅसिनोचो टॅक्स माफ कर म्हणून दिल्ली वतात हे कितें गणित दिल्ली सरकाराची भूमिका तांकां सोदून काडून तांच्याच पक्षाची मागीर तांकां कळटलें दुसरी गोश्ट मोर इम्पॉर्टंटली हांव कितें म्हणटा पांयांक जेन्ना बूट लागता पळय तेन्ना आई म्हणपूच जाता आनी काँग्रेसीची तशी गोश्ट जाल्या 10 वर्सां पयलींचें म्हणटा पळय जेन्ना सामको हारचो दाखयलो म्हणटकच मागीर तोंड तेवटेन करचेंच पडटा न्ही काँग्रेसीक आतां दुसरी गोश्ट इम्पॉर्टंट कितें तो 10 वर्सां पयलींचें म्हणटा पळय हांव आयचें सांगता आतां तूं जुवारी पूल पळय जुवारी पूल तेन्ना कित्याक जावना अटल सेतू पळय तुजें मनोहर पर्रीकर रोड पळय काणकोणा तुजो पर्वरी आतां जो ओवरब्रीज आसा तो टेंडर जाला ती गोश्ट पळय तूं स्टेट गव्हर्मेंटाचे कितलेशेच प्रोजेक्ट्स पळय जे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आयल्या तूं मुद्दम आतां आज सुद्दां नवी अकाउंट्स बिल्डींग जाली
राज्य सरकाराची तूं मुद्दम पळय स्किमींच्या बाबतींत पळय DSS पळय विडोजांच्या संदर्भात पळय युथाच्या संदर्भात पळय कितल्यो स्किमी हेल्थाच्या संदर्भात पळय एज्युकेशनाच्या संदर्भात पळय लक्षात घे मॅनिफेस्टो म्हणटा पळय तो 5 वर्सांक आसता आता काँग्रेस जर भ्रमात आसा की मॅनिफेस्टो म्हणटा तो 1 वर्साक आसता कित्याक 1 वर्स जालें सरकार आयल्यार आता नोबडी कॅन पळय जो जागो आहा पळय ताका तूं उठोवंक शकता जो सवंग करता पळय ताका उठोवंक शकना आनी तो कायमचो न्हिदून उरता तशी जाल्यार सादी प्रश्न गेलो एक गजाल तूं मान्य करतात एकदां हे सगळे गजाली फुकट दिवपाची परंपरा सुरू जाली मागीर ती फाटी घेवपाक म्हणून हांव तुका शकनात म्हणून किती फुकट दिवप आणि किती फुकट दिवप न्ही हे मातशें चिंतून करपाक जाय पळय म्हणून हांव तुका सांगता आय एम डिस्टिंग्विशिंग हय what is फुकट with what is empowerment measure and welfare decision म्हणून हांवें तुका सांगलें जेन्ना रेव्हेन्यू मोबिलायझेशन मॉडेल जेन्ना तूं इवॉल्व करता आनी ताज्या अंतर्गत बजेटरी एलोकेशन घेवन स्कीम चालीक लायता नाल्यार एक पॉलिसी डिसिजन चालीक लायता लोकांचें बरें करपा खातीर जाल्यार दॅट इज अ डिसिजन विच इज सॉर्ट ऑफ रुटेड इन वेलफेअर ऍक्ट ओके बट विवेकहीन पद्दतीन हय पैशांचो इबाड करप विवेकहीन या शब्दाचेर येता हांव इन द लास्ट राउंड ऑफ दीस डिबेट विवेकहीन या शब्दाचेर येता इररेशनल या शब्दाचेर येता तुलियो बाब तुम्ही कशी हे करतात की व्हॉट इज इररेशनल व्हॉट आर रॅशनल वेलफेअरिझम आणि व्हॉट आर इररेशनल फ्रीबीज विवेकहीन पद्दतीन पैसो कसो इबाड करचो हय त्या हे सरकाराक श्रेय दिवपाचें कित्याक सांगता तुका द ओनली क्रेडीट आय विल गिव टू दीस गव्हर्मेंट इज हाऊ टू डू इव्हेंट मॅनेजमेंट आनी हे इव्हेंट्स करून करून कोणाच्या बोल्सान खंयचे पयशे वता आनी ताचो फायदो गोंयकारांक कितें जाता तांणी गोंयकारां मुखार हे वायट पेपर दवरचें बिकॉज वी हॅव सीन एंड द लास्ट बिगस्ट फ्लॉप इव्हेंट मॅनेजमेंट वॉज द नॅशनल गेम्स कितल्या लाखांनी दुडवांचो इबाड थंय पावस येवन ते सगळे पावसान आनी आज when such welfare schemes which they only have promised like capping the petrol at 60 rupees and giving 3,000 rupees to every youth हे फाटी दवरून हे इव्हेंट मॅनेजमेंटाचे कार्यक्रम फुडें व्हरपाचो विवेकहीन पद्दतीन एक बरो कार्यक्रम फुडें व्हरपाचो माय क्वेश्चन इज व्हेरी सिंपल फाल्यां जर तुम्ही सरकारा आयले नंबर 1 ज्यो सामकी इम्प्रुडंट गजाली आसा तुम्ही म्हणटात त्यो तुम्ही बंद करपाक शकता काय कितें आनी फाल्यां तुम्ही जर सरकारा आयले तुम्ही पेट्रोल कॅप करपाक शकतात आमी प्रमोद बाब हे जे हांवें सांगलां ते आमचे मॅनिफेस्टोन आशिल्ले हे तांच्या मॅनिफेस्टोचे उलयता हांव जे आमी मॅनिफेस्टोन प्रॉमिस करता ते आमी करतलेच कित्याक आमी सच इम्प्रुडंट and measures which are not feasible we will never promise. We will promise what is legally tenable and what is feasible within a budgetary provision and within the state's parameters of budget. Today abolition of house tax is it possible? Is it legally tenable? तर कितें सांगून लोकांक फटोवप ही जाल्या पद्दत तांची आनी विवेकहीन पद्दतीन हे करप आनी लोकां मुखार दवरप हे जाला तेंचो येस अजय बाब फायनली म्हाका एक सांगात तुमी फाल्यां समजा पावराक आयले तुमी आज जे गजाली इम्प्रुडंट म्हणटात किंवा हे करपा जाय तुमी करपाक शकतले फायनान्शियल पोजिशन आमकां खबर आहा काय तुमी आज विरोधा आहा म्हणून उलयतात सत्तेर येतकीर सगळ्यांचो सूर एकच ना पळय आमचे तो विजन डॉक्युमेंट सुद्दां आसलो तो पॉलिसी बेज आशिल्लो जावं ते जॉब पॉलिसी जावं ना तर एम्प्लॉयमेंट जावं ना वुमन्सांचे जावं आनी आमचे पोगो बिल आसा तेजे आदारीत आशिल्ले मात जे आतां जे डिस्कशन चल्लां तेजेर सारांश अशें जाता की समरी अशें जाता की इन्फ्लेटेड बजेट सरकार करता नाजाल्यार इनइफेक्टीव बजेट करता आनी बजेटरी अलोकेशन सारकें करना मात एका हेतून सरकार सारकी आहा जी फास्टपणे ती म्हणटा मोगा लॉन्च आउट सरकारान केले अरावंड 3 कोटी सॉल कंजनान केले 3 कोटी सिस्टियर्स लिबरेशन ओपनिंग केले आनी क्लोजिंग केले तेका म्हणले अरावंड 15 कोटी मेळ्ळा मागीर तिरंगा रॅलीक 2.5 कोटी मेळ्ळे 2 इयर्स कंप्लिशन ऑफ सीएम 58 lakhs म्हणले मग सरकार तुमचे दारी बी म्हणले 69 lakhs केले सो अशें करपाक आमी तरी अशें करपाक ना प्रॉपर इफेक्टीव बजेटरी अलोकेशनूच करून पॉलिसी ओरिएंटेड करून आमी फुडें वयतले रामराव फाल्यां तुमची तर अशें आहा की तुमची पक्षाची जी वाड जाल्या ती म्हाका दिसता ह्या फ्रीबीसाक लागून जाल्या
फाल्यां तुमी सत्तेर जर आयले तुमी ज्या गजालीक इम्प्रुडंट म्हणटा फाटीं घेवपाक शकतात. पहिलं म्हटलं पक्षाची वेल्यार वाड तुमी म्हणटाले आनी फ्रीबीस दिता म्हणून ना, पक्षाची वाड ही फक्त फ्रीबी अशी न्ही. हय एक तर आम आदमी जो लोक आसा त्यांचे जिव्हाळ्याचे जे कितें गोष्टी आसा त्यो ह्या सरकारान केल्याक आनी सोडयल्याक. ज्यो कितें प्रॉमीस केल्यो ज्यो आयज आमची जी खंय खंय सरकार आसा थंय तांणी त्यो सोडयल्यात आनी त्यो फ्री बी अश्यो आमी आमची भुमिका तशी आसा. त्यो फ्री न्ही, ते तांचो हक तो तांकां मेळपाक जाय आशिल्लो. त्याच बरोबर खंय रेवेन्यू जनरेट जावपाक जाय तो जावपूच जाय आनी रेवेन्यू आनी एक्सपेंडिचर हें कंट्रोल करपाक जाय. हो सिंपल सूत्र आसा. तें जर आतां आयज एक डिपार्टमेंट अकाउंटाची कौटिल्य म्हणून बिल्डिंग आज तुम्ही हे केल्या ताजे सुद्धा अर्थनितीन हेच असतले, तितून व्हडले काय ना. सो ते तुम्ही फॉलो करा, हे माझे म्हणणे आसा. आज जर तुम्ही फेरीबोटीचे जर तुम्ही डिपार्टमेंटाचे पळयत, एक कितले 4-5 म्हयन्या आदीं तांणी एक ती सोलर आनी कसली तरी EV बॅटरी ऑपरेटेड फेरी घेतली. टोटल 2 फेरीबोटी 4 कोटी खर्च केले, ती काय चलू ना. थंय आज ती उंदरांनी खाल्या. हो विवेक लायक से विवेक आधारित एक्सपेंडिचर, इट्स अ वेस्ट ऑफ पब्लीक मनी. ओके यतीश बाब, म्हाका फायनल एकच सांगा, तुमी आज हांगा सत्तेर आहात पण कर्नाटकाक सत्तेर आशिल्ल्या काँग्रेसीच्या सरकाराच्या स्किमीचेर टिका करतात. फाल्यां जर तुमी जर विरोधाक गेले तुमी ह्या सत्ताधाऱ्यांचेर टिका करतले. पण फ्रीबीज जाका इरेशनलच म्हणया, विवेकहीनच म्हणया, विवेकहीन म्हणून सिद्ध जाल्ली गजाली सुद्धा सत्तेर आशिल्लो मनीस आज मतां खातीर बंद करपाक शकना. हे वास्तव न्ही. जेन्ना उपमुख्यमंत्री सांगता पयशे ना ताका बँकरप्ट म्हणटा म्हणून त्या संदर्भात हांवें कर्नाटका सांगिल्लें. दुसरी गोष्ट, ऑपोजिशना कडेन उतराय ना, फोर्सूय ना, काय ना, म्हणून ते कितें जालां, जें उतर हांव विश्लेशण करून आनी हांव विवेकहीन हे कित्याक ह्या काँग्रेसीचेर दाखयता तेच उतर काडून विवेकहीन हेवटेन घालप. तेका बेजिकली कितें जालां, देर इज नो झील इन एनीथींग. हाजे वयल्यान ऑपोजिशना खातीर ऑपोजिशन, ताका कांय तथ्य ना हें हाजे वयल्यान कळटा. दुसरी गोष्ट, आता G20 घे, ब्रिक्स घे, नॅशनल गेम्स घे, हे येदे व्हडले इंटरनॅशनल आनी नॅशनल इव्हेंट्स जेन्ना गोंयांत जाता तेन्ना एक्चुअली गोंयकार म्हणून आमकां सामकें प्राऊड दिसपाक जाय. पूण तातूंत आमकां कळटा ऑपोजिशन कितें करता. इंटरनॅशनल इव्हेंट जाता, हो आमचो ब्रिक्स जाता, G20 जाता, तेन्ना सुद्दां ऑपोजिशना खातीर ऑपोजिशन करप तथ्याचें काय ना. ऑपोजिशना खातीर ते कशें जालां, ते राफायल ते जाल्ले पळय, कोर्टान सुद्दां भायर उडयले तसली गत. आनी एकूच सांगता तुका, एड करता, काँग्रेसीचो मॅनिफेस्टो ते पळय उलयता, तो मॅनिफेस्टो तांणी लोकां मुखार दवरिल्लो आनी लोकांनी सांगलें चला बाबा तुमी. ओके हांव इतल्या वेळ सारको सोंपला, पूण म्हाका दिसता एक शब्द यतीश बाबान वापरलो जो म्हाका दिसता सामको फोकल पॉयंट जाल्या डिबेटाचो, तो म्हळ्यार विवेकहीन. विवेकहीन कितें हें म्हाका दिसता प्रत्येक राजकीय पक्ष सत्तेर येतकीर आपली सोयी प्रमाणे ठरयता विवेक कितें आनी विवेकहीन कितें. पण अल्टिमेटली जनता म्हणून आमकां कळपाक जाय की कितें विवेक आनी कितें विवेकहीन. कारण अल्टिमेटली जशें सगळ्यांनी सांगलें, ते सांगतले की आमचे खातीर करतात, पण खरेंच कितें फुकट घेवचें, कितें फुकटाची अपेक्षा दवरची आनी कसली दवरची न्ही हाचें भान म्हाका दिसता एक मतदार म्हणून, नागरीक म्हणून आमी दवरल्यार बरें. इतल्याचेर थांबता. यतीश बाब, अजय बाब, रामराव बाब, तुल्य बाब, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. आज गोंयांत डिझेलाच्या धुंवराक लागून कितलेशेच प्रदूषण वाडलां. हवेन वाडलेल्या कार्बनाक लागून लोकांक श्वास घेवपाक त्रास जाता. अरे डिस्टर्ब करू नाका रे, राम असो. जशे व्हडल्या व्हडल्या शहरांनी प्रदूषणाचो लेवल वाडला तशी दुयेंसांय वाडल्या. अशीच परिस्थिती आमच्या गोंयांतूय येतली काय असो सगळ्यांक भंय पडला. अरे बस येता. अरे बस येतली जाल्यार गोंग 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 करून आवाज करतली, पेरे 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 करून हॉर्न मारतली, कळ्ळें मरे. हे कितें रे, आवाज ना तो ना, हुंगरय ना, कसलो चमत्कार. चमत्कार न्ही, गोंय सरकार पोल्युशन फ्री इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक बसेस धांवतात गोंयच्या रस्त्यार. कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनाच्यो ई बसीस विथ फुल्ली एअर कंडिशन, 40 सिटिंग कॅपॅसिटी, USB सॉकेट्स, रिजनरेटिव्ह ब्रेकिंग सिस्टम आणि प्रवाशांच्या सुरक्षे खातीर एमर्जन्सी बटन. कदंबा बसी आमकां जितल्यो फॅसिलिटीज दितात
तितल्योच फॅसिलिटीज माझी बस ह्या स्किमी अंतर्गत जवळ 25 प्रायव्हेट बसी आमकां दितात. म्हणजे स्टुडंट्सांक कन्सेशन, सिनियर सिटीजन्सांक कन्सेशन आणि कॅन्सर पेशंट्सांक फ्री ट्रॅव्हल. इतलेच न्ही, प्रायव्हेट बस ओनराक सुद्धा ह्या स्किमींतल्यान खूब आदार मेळटा. करून कितें पळयता, आतां उलय. आता किती उलो भिवपाची सोड, आता उलोवपाची गरज ना. शुद्ध श्वास, आरोग्यदायी प्रवास, आरोग्याची हमी गोंय सरकार पडचो ना खंयच कमी.